IT डिपार्टमेंटाचे ते पॉवर डिपार्टमेंट केबल कट करपाक लागले आनी ते म्हणटा की IT डिपार्टमेंटा कडसून तांकां काय कम्युनिकेशन गावना म्हणून. But as far as cables are concerned, we are very clear that they come under the purview of the IT department. आणि त्या IT डिपार्टमेंटाक थ्रू आउट द कंट्री टेलिकॉम पॉलिसी प्रमाणे IT डिपार्टमेंटाक पावर दिल्ली आसा. सडनली देर वॉज कटिंग ऑफ द केबल्स. आता दोन गोष्टी आसा. आम्ही लास्ट एश्युरन्स दिल्ले असेंब्लीन की जितले कोण आसा आनी 30 सप्टेंबर पर्यंत रेजिस्टर करचे जातूंतल्यान नाल्यार आमीच कट करतले म्हणून. आता पीपल हू आर डुईंग एरियल केबलिंग हुएवर द सर्विस प्रोवायडर इज शूड फर्स्ट कम एंड रेजिस्टर हिमसेल्फ एंड गेट द डेटा. बाबा आपले इतले केबल ह्या एरियेन आसा, आमचे कडेन स्वता डेटा ना. एट द सेम टायम आमच्या जावच्या पयलीं देर वॉज सम एग्रीमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विथ वन ऑफ द वेंडर्स हू गेव अ लॉंग टर्म एग्रीमेंट विथ देम की तांकां केबल घालपाक जाय, डिस्प्ले बोर्ड घालपाक जाय, तांकां कितें रेवन्यू मेकिंगाक दिल्लें तें रेवन्यू शेअरिंगाक. दॅट डजन इम्प्लाय आफ्टर दीस एक्ट सेंट्रली कम्स इन. एक्ट सुपरसिड्स ते पयलींचें. ताचे खातीर हांवें आमच्या सेक्रेटरीक सांगलां, चीफ सेक्रेटरीक उलोवन पॉवर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आनी तांच्या हांगा आपय क्लॅरिफाय कर. एट द सेम टायम एक्शन हॅज टू बी टेकन ऑन द पीपल if they are not putting their act together and putting the data and saying बाबा आमची केबल इतले आसा, आमी इतले फीज पे केल्या, जाल्यार वी आर एबल टू एन्श्योर दॅट द सिस्टम इज रायट एंड डेटा इज रायट. आतां ते दिवचे ना, आमकांय खबर आसचें ना आनी खंयचो केबल कापलो की मागीर इश्यू आसा हो कन्सर्न आसा. हांवें हे फ्रॉम सप्टेंबर जरी आमी एश्युरन्स दिल्ले इन द हावस बिईंग अ सर्वीस प्रोवायडर्स वेर कोण भुरगो शिकता ताची एग्जाम आसता, कोणाची तरी थंय ई कॉमर्साक आसता, बाकीचे आपले जॉबा धंदो घरांतल्यान करता, बाकीचे ऑनलायन आसता, कितल्योश्योच गजाली आसता. बट टॅक्नॉलॉजी रन्स. दॅट इज वाय वी हॅड नॉट कट अँड वी हॅड आस्क्ड देम फॉर डेटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हो विशय बंद करपाक लायिल्लो आसा. ऑलरेडी सेक्रेटरीक सांगला CS कडेन उलय म्हणून. आज आमी कॉन्क्लेवान उरिल्ले. फाल्यां जाल्यार चीफ सेक्रेटरीक घेवन we will take up this issue and if required ask the intervention of chief minister कित्याक it cannot be going and cutting something. शेवटी सर्वीस प्रोवायडराचेर तो कट करता बरो आहा, पूण तो सफरर आसता तो मनीस, तो जाणटो आसता, तो बिझनेसमॅन आसता, सिनियर सिटीजन कोण कोणा कडेन उलोवंक सोदता, भुरगो शिक्षण करूंक सोदता, सगळें ऑनलायन. सो यू जस्ट कॅन गो अँड कट इट. आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. सो आय डोंट नो इफ द पॉवर मिनिस्टर इज अवेअर दॅट दीस थिंग्स हॅव गॉन अहेड इन दीस मॅनर. पण हांवें एज अ मॅटर ऑफ प्रोसिजर सांगिल्लें आसा एंड आय थिंक दे हॅव रायट नाव स्टॉप कटिंग ऑफ द केबल्स एटलिस्ट टील द इश्यू इज एड्रेस्ड. आणि IT डिपार्टमेंटाक दिल्ल्यान आमी वी ऑलरेडी गिवन अ व्हेरी क्लियर कॉल आउट की समज ते आतां रेग्युलरायज करना जाल्यार इफ दे हॅव पेड द फीज टू PWD पयलीं कोणाक केलें तेणें आपली स्लीप दाखोवची आनी रेग्युलरायज करून घेवचे. IT डिपार्टमेंटा कडेन डेटा मेळ्ळो, तुजो खंय कितें आसा तें आमकां जिओ टॅग केलें, आमचें काम सोंपलें. पूण तूं डेटाच दिवचो ना तुजो आनी छुपाछुपी करतलो आनी कोणें कट केलो बोवाळ मारतलो. बोवाळ मारता कोण एंड कस्टमर. तें जावचें ना. सो दोनूय वाटेन तांकांय दिवचो पडटलो डेटा आनी आमी वी वील एन्श्योर दॅट कंप्लायन्सीज आर कॅरीड आउट. ना जाल्यार वी वील टेक एक्शन वीच इज डीम फिट ऑन दीस सेम पीपल. So by when it can be resolved? फाल्यां लेट द इंटरवेन्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी अलॉंग विथ द बोथ सेक्रेटरीज हॅपन एंड आय वील ऑल्सो टॉक टू CM. आनी ताचे मागीर म्हाका दिसता विशय समज आमी एक म्हयन्या भितर सॉल्व करूंक पावना जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेच डिपार्टमेंट कट करपाक चालू करतले. कित्याक देर हॅज टू बी अ टायम लिमीट फॉर एवरीथींग. 1 वर्स जालें, 1.5 वर्स जालें, आतां मार्चान 2 वर्सां जातलीं आनी अजून पर्यंत समज रेग्युलरायज करनात म्हणजे दे हॅव नो विल टू रेग्युलेट देमसेल्स अँड पीपल हू आर नॉट इन टू रेग्युलेशन्स डू नॉट डिजर्व टू बी देर प्रोवायडिंग सर्विसेस. We will give alternate service providers who are there doing regulated business as service providers to the people of Goa. Thank you.